व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आणि पुरे की गुड मॉर्निंग. घंटी झाले 8:46. जस्ट उठेलो बो मस्त नींद येत तसिला संडे न माझी तर अशी लेखले की आराम से उठव करून याते उठे नी काल मस्त थकलेली चमकलेली ना रात्री येताना चिक वेळ झाली तिका. आता कसं नाही ब्रेकफास्टच गोत ना हांव लेखले की चिक एडिटिंग करू बैसून फ्री आशिलो एडिटिंग कंप्लीट करता ताजी मागीर पळया कसं ब्रेकफास्ट करची करून. तर हांव काल शेवई फंड घाल्लेला एक नंबर जाल्लेला सुपर जाल्लेला. तुमगे पुरा कमेंट आयला की हिंग घालचे ना ॲक्च्युली म्हाकाय गोत ना हिंग घालच्या की ना करून बट हांव लेखले की एक थोडे घालता हिंग चिक्के परमळा खातीर. बट एक असं की असनो ते हिंग असनो चड असनो स्ट्रॉंग ना आशिल्लें अशी घाला ना ते एक टेस्ट म्हाका उडगास नाचलो हांव घालन सोडता करून हांव घाललेलें एक नंबर जालेला सुपर टेस्ट आशिल्लें. हांव एक फर्स्ट टायम ट्राय केलेलें ते शेवय येदोळते ते शेवय ते फंड घालनी आशिल्लें. अम्मान जशी इन्स्ट्रक्शन दिला तशी केलेलें. मागीर अम्माने म्हाका सांगलें अरे हिंग घालच्या ना करून तूं कसला घाल्ली हिंग. बट हिंग घालना थोडें बट चिक्की टेस्ट आयला आनी चिक्के म्हळ्यार परमळो आयलो तांचो सुपर जाला ना. तर थोडें एडिटींग केलेलें आनी हांव आतां किचनांत आयला पळय आतां कसं ब्रेकफास्ट करची करून. हांव अशी लेखतेस की आसना तो गोचून आसना ते इन्स्टंट डोसा पीठ असना ते हाडया आणि ताची मागीर असना ते रागीचें पीठ वरला न्हू ते रागीचें पीठ घाल न्हू मागीर लायक करून मिक्स करून ताची मागीर आमी उत्तपा म्हणके काडया लायक करून ऑनियन उत्तपा ते ऑनियन पुरा कट करया. भूकय लागल्या म्हळ्यार चड वेळ जालो हांगा तर इकरे जावचें तसं तर आनी कंट्रोल जायना. तर हांव लेखलें की वचून पीठ हाडया रागीचें पीठ घालया मिक्स करया आनी उत्तपा काडया. तर तो गोयला आज वत असं आणि हांगा ग्राउंड ऑन पुरा खेळतो असं चेंडू थंय हांगा पीठ घेतला. आता सीधा घरकडोचा आणि ब्रेकफास्ट रेडी करूया. बेस्ट रेडीमेड म्हळ्यार फ्रेश येता सकाळी काय प्रॉब्लम ना नाजाल्यार ते आमचे येता ते सकाळ ते अरावंड 8 o'clock अंगडी येता. आणि हांगा पळया कोब्बर मशीन पळया पुरा लाकडाच ते पुरा मशीन लायक करून क्रश जाता तो पीठ हाडलें तो हांगा लायक करून चॉपिंग करून दवरला. लायक जालें ओगी काम जाल्लें चिके चड तो काम ना म्हळ्यार फटाफट आमी पळ काडी येता. चलो हक्कस ना तोपा घालता आनी लायक करून रागीच्या आटा घालून लायक करून मिक्स करया. दोन्ही मिक्स केला तो मिक्स करून पिठाची घट्टी जाला आता चिकी वरलाल पीठ असनो तो वापस घालता म्हळ्यार चिकी पातळ करया. चिकी उद्दा घालयात वय उद्दा घालयात. गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. आज चॉपिंग करना वरलाल तुवेल कतिरी व्हेरी गुड व्हेरी नाइस बार रोड थँक यू सो मच. हे पीठ पडशी वय आता ना त्या वरलाल पीठ असनो ते वापस घालका आणतो नका सुरू थोडे उद्दा घाल ना फर्स्ट ते घालता मागीर पळयता कशी जावका करून ठीकच. होय होय सुपर पळय जाल्ले पळंगा हे तिक्की काढचे आम्ही या उत्तपा ना वय हा मागीर चलताले. तो हांगा कायल दवरला होऊन जाला. कांदो घालया एक नंबर. टोमॅटो घालया आणि आमगेल प्रिय मित्र धनिया एक नंबर. क्या बात है. कशी सिंपल वचून पीठ हाडलें रागी पीठ घातलें आनी पळ काडता सर. चलो हक्क चिक्के आसना वयर दाखोवन प्रेस करया चिक्के म्हळ्यार चिक्के लायक कोण हे सेट्ट जातलो न्हू. चलो चिक्के भाज्यो चिक्के वयर दाखोवन तेलय घालया आनी चरचरी भाजी. ओहो एक नंबर. आहा सुपर क्या बात है सुपर एक नंबर. ऑनियन रागी उत्तपा रेडी जाता. ऑनियन टमाटो दोन्ही ओके ऑनियन टमाटो रागी उत्तपा एक साइड लायक करून क्रिस्पी जालो गो यम्मी. आता दुसरी साइड पळो का कशी जाल्लो करून म्हाकाय गत ना. अरे यार स्मेल लायक येतस. स्मेल नाही गो परमोळू परमोळू कितले पटी सांगा तुका फ्रेग्रन्स लायक येत ना. एक सांगू बाय वापस विसरलो मलगापुडी हाडचो. अरे यार अरे हांव कसं करूं म्हाका कसं कर आतां म्हाका क्लासाकय बसचें आसा पुरा गडबड हाडकावा. क्या बात है एक नंबर सुपर रेडी जाला बडा. हो एक नंबर. तर हांगा ऑनियन टोमॅटो रागी उत्तपा इज रेडी. सुपर एक नंबर. हेल्दी संडे ब्रेकफास्ट आम्ही त्यावेळी इन्स्टंट. सो आता हांगा सेकंड उत्तपा
उत्तप्पा रेडी करतास का? Super. अरे, प्रिय मित्र धनिया एक नंबर ताका कितली मजा येते गो ते स्वतः धनिया शिशी शिशी करून घालू ग हंग लायक कोण थोडे प्रेस करूया मला चिक्के भितर लायक कोणता सेट जाऊ चला पळून येता मेळतो जा तू शुभदा तगू चमकल्या पोडी चटणी हाडच्या गतीर हांव चमकला तेन्ना विसरलो म्हाका आतां क्लासेस करून हांव वचन तगू हांव तेदोळ ते पोळ काडतो करून तर हंगच न्हय ती आतां टेस्ट करचा सांगला ती चगू चमकल्या सो म्हाका आतां ब्रेकफास्ट करया ताजी मागीर येवन टेस्ट करतली ती हांव फस्ट टेस्ट करून पळयता ओहो कसन सुपर टेस्ट जाला जे एक नंबर चटणी वटू आनीकच सुपर लागताल्या बेस्ट हे हेल्दी आनी घरकडेन करायचं मला उडदा पीठ घालून रागी पीठ घाल लायक करून काय हे आतां टायम ना आसल्या इन्स्टंट वचून हाडलें रागी पीठ घाललें आनी पोळ काडलो सुपर एक नंबर टेस्ट अरे बापरे आता कंट्रोल जायना म्हाका इतलं टेस्टी जाला तर दुसऱ्या हांगा उमटी घाला मेगेल एक खावन जालें गाईस म्हाका कंट्रोल जायनी म्हळ्यार ते एक बायट घेतली न्हय तेन्नाची हांव हात वयर केले की ना आनी वेट करचें जायना हांव खावन घेता करून तर सुपर सेकंड वाला आमगेले रेडी जाता सर त्याने खावचे तेदो ते पोडी चटणी आयल्यार एक नंबर पळय आतां वेट करता सर ते पोडी चटणी आस न्हय पोळे वयर म्हळ्यार करतना करतना वयर घालचे पोळ्याच्या आईल दिसता चलो 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 पोडी चटणी आईल आमगेली हाडली गो तू हाँ अरे वाह सुपर 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 दिक्क 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 पण आमगे पोडी चटणी आईल पळया सुपर एक नंबर तर आत्ता जस्ट उमटी घाल्ली गो तसो तुका असं वाटणे तरी पण झाले चलो आयले ॲट लास्ट आमगे पोडी चटणी आयले यो आता हान तू स्प्रिंकल करतास मलगा पुडी ए पळ्या ठीक लागतले बस 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 मागीर जावका जाल्यार विंगड खा तू सायडा दवरून म्हाका वय तेल घाल करो चिके होय वय ना कोकोनट ऑयल घाली असो आता म्हाका टाइम ना म्हाका 2 मिनट मात्र आसा अरे मलगा पुडी वयर कोकोनट ऑयल घाला सॉलिड लागता ना वय वय गोतस म्हाका आता म्हाका टाइम ना क्लास जाता ना ताजी मागीर वापस जायतलो भूक लागले खाता यम्मी टम्मी सॉरी एक खाऊन जाला म्हाका खाल्ली वय एक खाऊन ओके यावय खा तू मागीर हांव मेगेल काडता तू काडतली बदची तर हांगा सेकंड वाला आमगेलो मलगा पुडी घाल रेडी जाला सुपर यम्मी तर हांव ते प्लेटा घालता सर आणि हे हांव टेस्ट करतली हांव टेस्ट करनी हाजी टेस्टर आहा ही हुनूच तो कसं पूंग करता पुरा ताजी मसाला न्ही पुरा उडले आता तू काढला मात्र कायली तू कोण खा खा गई चल खा एक नंबर ऑसम टेस्ट अरे दिल किडनी लिवर सबसे हे हॅलो अनेक बाईट खाता ना 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 म्हाका वेळ जाला बदची कंट्रोल जाणार तू कोण खाना आता प्लीज म्हाका वेळ जालास चल चल Yeah. तू आता बाकीची कर आणि खा सुपर तो हांगा ती आता करतास एक नंबर मेगा स्टुडंट लॉग इन जाला आसताले चलो तू वस आता आराम आराम से प्रेस कर आणि चिक्के लायक कोण धांकून दवरी आणि लायक कोण पक्कोते कळवाय आता दांकूचे वय धांकून दवरते आणि धांक मागीर एक साइड पक्षात मागीर पलटी मारचे ना वय पलटी मार मसाला उत्तपम रेडी जातास ओहो चंद जाला न्हय आता अन्य काडता आणि मागीर आवय खावच्या बसता मागीर हाजी वाटू मलगा पुडी सायडा घेवन हांव कोकोनट ऑयल घालून थोडे सायड डिश म्हणून खाता आणि च्या पिता गम्मत आज संडे फंडे तर जस्ट क्लास गेले आणि हांव एडिटींग वापस कंटिन्यू करत असं आणि पोळ एक नंबर आशिल्लें बैसून बैसून खाता आशिल्लो तर सुपर जाला एक नंबर टेस्ट आशिल्लें 3 hours later. हांव चिक्के आतां भायर आयलोलो अम्मान सांगलें की पनीर हाडच्या ग चिक्के पावस संग आतां पनीर घेवन सीदा आतां घरकड वचा हांगा पनीर हांगड आसा तर हांगा लायक पनीर मेळटा फ्रेश पनीर हाडला हय हेंगे पनीर अम्मा कसं करतस गतस पनीर पराठा करते गे हांगा अम्मान आसना फस्टची पनीरा खातीर म्हळ्यार स्टफिंग्स आनी ते पुरा म्हळ्यार कांदो आनी पुरा कटकोन जाला आनी आपण आतां जस्ट हांव पनीर फ्रेश हाडलो आनी हांगा आतां पनीर पराठा करता अम्मा तो पुरा रेडी करून दवरला अम्माना खातीर म्हाका वेळ जाल्लो येवच्याक हांगा जेवणी हांव येतलो ते ताजे खातीर अम्माक सांगला एक 4 घंटा मागीर येता म्हळ्यार हांव जेवना डायरेक्ट पनीर पराठा खाता करून अरे सुपर एक नंबर पनीर पराठा हांगा हें कसं दोन दुकान दवरला अच्छा अच्छा अम्मान आसना 2 विंगड मसालो केला म्हळ्यार हांगा एक तीक हांगा विदाउट तीक मग हांतो असं अयो येते गेला काय जायना अच्छा तर 2 विंगड मसाला केला एक अम्माका एक मक्का पनीर पळया सुपर मेगल फेवरेट लायक करून चिरडून पुरा मसालान घालचे आणि
पनीर पराठा करचे कोण मसालो कालयत असं पनीर काढला मॅश करतस म्हळ्यार चिरडून लायक करून ताका पुड्डी पुड्डी करतस वा 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 सुपर कुडकी करता आणि ताची मागीर मसाला ओटू मिक्स करता 2 चपाती लाट्टून ताची मागीर मदीं स्टफिंग करून आमगे पराठा रेडी जाता एक नंबर कसन कसन घालना तांदूळ पिलो कट करून घाला हा आणि धनिया जिरा पावडर घाला एक इतल्यांची मिरसांगे पेटी घाल्या हळदी पेटी घाली मीठ ओके तोड येदे आमचूर घाला आमचुरो येदे मिरसांगे पेटी घाला म्हणजे तूक तीक जात म्हणून येदे आमचूर गेलो ओके आमचुरो म्हळ्यार आमचूर आता फेमस जाला तूक तीक जात ना ओके तो ह्या पुरो अम्मान कसन सांगला ना इंग्रेडियंट्स त्या पुरो घाला कोथंबरी पालो आमगेले प्रिय मित्र धनिया एक नंबर चलो आता हांगा लायक करून मसालो रेडी जाला पराठा खातीर रेडी करचे हांगा पीठ कालोवन जाला आणि गुळी कोण दवरला चपाती लाटून जाल्या आता तूप लायतस म्हळ्यार लायक कोण क्रिस्पी क्रिस्पी भाजता त्याची मागीर ह्या स्टफिंग्स घालचे आता सुपर एक नंबर स्टफिंग आता लायक फिल करचे का ताची मागीर ते हांगेक आनीक एक चपातच दवरला मन त्या चपाती वापस वयर घालचे सुपर पळया हेंग पळया जल्दी पळया पराठा रेडी तर आता काय लेन घाल्या ओहो सुपर आता चरचरी भाजी का मागीर लायक कोण सॉस तो डुबोन लायक कोण खावचे आता सेकंड पराठा आम रेडी करता सांगा कित लायक कोण भाजला पळया सुपर तूप लावन वाव फेवरेट मेगेल फेवरेट पराठा म्हाका पराठा खंयचे इश्ट खाली मिरसांग आसता ना तितलेंचे आनी काय ना ह्या पळया एक नंबर सुपर कित लायक कोण भाजला पळया आणि प्लेटा घालचे आज यम्मान केला पराठा खावचे सुपर Later that same evening. तर जस्ट आम्ही घरा लागून बाहेर येयले तर डिनर करच्या खातीर भायर वता आसता ती घरात अगूचे हांगा हॉटेल आसता तेंची खावचे पुरा पावस येवन किचड किचड कोण सोडला हांगा पुरा आता हा जोर पावस येयलेलो दिसता आता हा ना गार्डन कितें लायक दिसता ना पुरा ग्रीन 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 हा पुरो चिक्कोल जाला त्या गोतस म्हाका बटस न्हय लायक ग्रीन ग्रीन जाला आनी के चड जोर पावस आयल्यार आनी के तण पुरा फोड जाताले आता श्रावण आयल न्हय दुर्वकाडच्या येयत हांगा लायक है ना तर आमी जस्ट तांकां हॉटेला येयला हांगा आनी ऑर्डर कसो दिला पाव भाजी तरी पावभाजी खाता आनी हांव बर्न्ट गार्लीक रायस येस हांगा बडगालेक रायस भारी लायक मेळटा चड भूक येना आमकां जितके लायट खावचें आसा तरी पण पावभाजीची क्रेविंग जाता तशी सर एक पावभाजी खाऊया आता वेट करया पावभाजी मोस्टली तीक नसतात तुवें खाऊया एखाद पीस खाऊ पाव पाव म्हाका कंटाळो येयला हागेल त्या प्रॉब्लेम जाल्या नंतर आय थिंक सेकंड टाइम मात्र आमी अजबत आसा ती ते एक साळांचे ल्हान तुगेले बर्थडे तो हांगा पावभाजी आयल्या पळय सुपर बटर घाल न्हू एक नंबर आनी मसाला चीजाची सांगा न्ही तर म्हाका चीज नाका तो आमगेले टायमपास आयला हांगा फ्रायड नूडल्स अँड शेजवान चटणी हे हिगेल खातीर हे मेगेल खातीर आता आंबोडिया हांव खाली भाजी टेस्ट करून पळयता कशी जाता लायक आसा चिकन लिंबी घालून खा ना मेगेल खातीर चिकन तीक लागला म्हळ्यार हांव कांदा बिंदा पुरा घालून भारी लायक जाला सुपर म्हागेल जे क्रेविंग आसा ना एकदम सोल सॅटिस्फायींग जाला बर्न गार्लिक रायस आयला लायक कोण स्प्रिंग ऑनियन घाल न्हू आनी गार्लीक घाल न्हू एक नंबर सुपर टेस्ट हाचे आनी तुवें मिरसांग घाल न्ही तरी पण मस्त एक नंबर टेस्ट आसा आणि ये पावभाजी तर यार वर्ल्ड क्लास आसा सुपर से भी एक नंबर से भी ऊपर आणि कितले ऊपर म्हणटा तितले ऊपर हांगा आता मी वॉटरमेलन ब्लॉसम पित्त आसा ती हाची ग्लास कितली क्यूट आसा टेस्टी वेज गार्डनान पळया बेब्बाचो आवाज पळया बेब्बो पळूच कशी आवाज ऐकू का हां सॉरी आयकया पळया कशी बेब्बो आवाज पळया बेब्बो गोतस कसं नाही आता तू म्हणले फ्रॉग हय फ्रॉग एक गोत नाशिल्लो आत्ता हांव सांगले करून तिका कळलें बेब्बो म्हळ्यार कशें ना म्हाका तर खाली बेबो गतस बेबो नाही गो बेब्बो मजा केला आज ही फुल संडे फंडे Full आफ्टर time लॉंग pass. टाइम हागे टू डिनर केलाय भायरी आता फाल्ले तकून वापस नॉर्मल रुटीन बॅक टू नॉर्मल गाईज होय अगेन त्यांची आलोचना फाल्ले कसन करचे सकाळी मागीर नाका हांव हे क्वेश्चन सकाळ निमगितली आतां हांव निमगी ना क्लोजिंग के टाइम आई एम नॉट आस्किंग दॅट क्वेश्चन जय 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 ओपनिंग में मेरा वो क्वेश्चन है ओके ओपनिंग सांग क्लोजिंग हांव सांगता आता मी व्हिडिओ हांगा जेंड करता ती तुमकां पुरो जाणांक आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करात गाईज And don't forget to follow Konkani couple. Bye guys, good night. टेक केअर बाय बाय